प्रितीच्या बाबणेन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयची शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 12वी चीट 8 ते 12 पर्यंत. आनी आयज हांव तुमकां आयचें शिवर्तमान वाचतां. क्रिस्ताक ओळखून घेवप आनी ना घेवप. तुमकां सांगता, मनशा हुजीर कोणूय म्हाका मांडून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां हुजीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशा हुजीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुतां हुजीर हांवूय मानून घेवचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयतीत देव तांकां बक्षितलो. पूण कोणूय पवित्र आत्म्याची निंदा करतीत जाल्यार देव ती तांकां बक्षिचो ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकारां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें हुस्को धरिनाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतकूच तुमकां शिकयतलो. आयचें शिवर्तमान. भाव भयणीनो, आयज आमी आमची चोत्राय फकत एका वडीर धरया. आयज हे 10 वडीर जेजू कितें म्हणटा, आनी कोण मनशांच्या पुताचेर आड कितेंय उलयतीत देव तें तांकां बक्षितलो. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करतीत जाल्यार देव ती तांकां बक्षिचो ना. आमी कितले फावटी हें देवाचें उतर आयकलां. आयज आमी मिसाक गेल्या जाल्यार हें देवाचें उतर आमी आयकलां जाल्यार आनी हाचो अर्थ कितें तें. इतलीं वर्सां आमी मिसाक गेल्या, इतलीं वर्सां हें देवाचें उतर आयकलां. हाचो अर्थ कितें तो आमी केन्नाच विचारूंक ना आनी केन्नाच आमकां समजूंक ना. आनी आयज पवित्र आत्मो आमकां शिकोवंक सोदता हाचो अर्थ कितें तो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणटा आनी आमी कितें म्हणटा, दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. म्हणजे जेन्ना कोण आमचेर आड येता, कोण आमकां वायट करता, कोण आमकां दुखयता, पूण आमी तांकां बक्षिता तेन्नाच देव आमकां बक्षिता. म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिना देव आमकां बक्षूंक पावना. आनी सगळें देवाचें बरें, सगळीं बेसांव, सगळीं आमची फेकोणी, सगळें जें देवाचें बरें जें आसा आमी तें आड करता आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी कोणाक बक्षिना. पूण आयज ह्या 10 वडीन आमी आयकता की जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची निंदा करतात जाल्यार आमकां देव बक्षिचो ना. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हणजे जो मनीस देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं उलयता, ह्यो सगळ्यो कोन्यो करता, पेकोणी करता, देवाचें सगळें बरें हाडटा, आनी जेन्ना आमी म्हणटा हो मनीस कितें करता तो खरेंच देवाचो न्हय, ताचे कडेन देंवचार आहा, जें बरें करता, ज्यो पेकोणी जाता ताच्या हातान जायना, कित्याक ताचे देंवचार आहा, त्या देंवच्या वरवीं कितें मॅजीक करता वा कितें जादू करता आनी देखून सगळें बरें जाता. तेन्ना जेन्ना आमी हें म्हणटा तेन्ना खरेंच आमी पवित्र आत्म्याची निंदा करता. भाव भयणीनो, पेकोणी सगळें बरें जें जाता देंवचार केन्ना करचो ना, पूण फकत देवाचें उतर पवित्र आत्म्यान घडोवन हाडटा. जेन्ना आमकां तें उतर समजता आनी जो देवाचें उतर पुरगोट करता, ती सजमणी दिता आनी ताणें आपल्याच दोळ्यांनी देवाची पदवी आनी देवाची महिमा पळयल्या, तोच दुसऱ्यांक पावता, तोच दुसऱ्यांक सांगूंक पावता.
तोच त्यो कोन्यो दुसऱ्यांक शिकोवंक पावता. पूण आमी जेन्ना केन्नाच आमची देवाची पदवी पळोवंक ना, देवाची महिमा पळोवंक ना, फकत आमी उतरां उलयता. केन्ना आमी बरीं उतरां उलयता, केन्ना वायट उतरां उलयता, कोणाचे दुसऱ्याचे आड उलयता. तेन्ना भाव भयणीनो आमी खरेंच पवित्र आत्म्याची निंदा करता. आनी भाव भयणीनो आयज गरज आमकां, जेन्ना आमी पळयता आमच्या संवसारान की देवाच्या उतरां वरवीं, देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं सगळें बरें घडटा. आमचे मागणे वरवीं न्ही, पवित्र आत्म्या वरवीं तें उतर सजमतूच आमच्या जिवितान. कित्याक जेजू म्हणटा जिवाचे सोयी चिडीन 63 वर्ड, तो म्हणटा म्हजें उतर आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक. जेन्ना आमी उतर आमच्या जिवितान पाळटा तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक आयकता. जेन्ना आमी उतराची आड वेता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर आड वेता. आयज भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या पवित्र आत्म्याची निंदा जें काम आमी करता, आमी आड वेता देवाच्या उतरां वरवीं, तें आमी बंद करपाक, खरेंच आमी आमच्या चुकींक बोगसणें मागपाक देवाचें. आनी आयजथान आमी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान सजमून आनी पाळून, आयजथान आमी हें उतर जें आमी आयकलां हें आमी दिसपट्ट्या जिवितान करपाक, हाचेर आमचे बरे भाशेन नियाळ करून हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक हें आमचें मागणें जावनी. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.